काणयेचें नांव पोपायो आनी दोळे. काणयेचो बरयणार लियाब. काणी सादर करता हांव जुडीत पिंटो. माय, रुखाच्यो पोपायो पडल्यात गे. बांय लागीं उदकाक म्हूण गेल्लें लुसी फाटल्या बागला कडेन रावून आराबयो दितालें. पूण ह्या पावसाच्या आवाजाक कात्रीन आमयेक आयक जायमो. पडल्यात म्हणलो शब्द तिच्या कानाक पडुल्लो आनी लुसी कांय आपूण पडल्या म्हूण सांगता दिसता म्हूण तिणें लेखलें. आनी कितें, दोळे मळबार जाल्यात वे तुजे म्हूण व्हडल्यान देंखणो घालन ती आपल्या कामाक लागली. पोपायो पडल्यात म्हूण तिका कितें सोपन पडलां वे. आनी लुसीन भितर येवन बेश्टांवच्या ताड्यान सांगना जाल्यार तिका सांज म्हणसर कळतेंच ना. सांगिल्लें आयकना गे तुका. पोपायो पडल्यात म्हूण हांव वडोलतावन बोब मारतां आनी ती पांय सोडून बसल्या. हांव कितें फटी मारता म्हूण चिंतलें दिसता. इंजीन असो दुवर उरले बरी सणसणलें लुसी. सदांची संवय न्हय वे ती. कात्रीन आमी वांसल्या गी. पोपायो पडल्यात म्हणलें शब्द कानांत पडल्या फरा तिच्या मतीन कितें सकट घुवलें आनी कितें परा तिणें म्हणलें तें विवरावंक म्हाका न्हय कात्रीन आमी एक साध्य जावचें ना. न्हय जाल्यार आदल्या दिसा दनपारां तें जेवण जावन पान पोड खावंक बसिल्ली कात्रीन आमी. आनी सदांचे सवयेन लुसी येवन बसुल्लें. आनी मागीर सांगा जाय वे. आवय धुवो पेल्या विशांत उलोवच्यांत केदाळ जाल्यार मुखार आनी जेवल्या उपरांत कोणाच्यो खंयच्यो आनी कितल्या तेंपाच्यो खबरो जाल्यारय जातात. आत्तां शिकयल्लें आत्तां उडासुराना म्हणल्या खातीर इस्कॉलांतावन काडिल्ल्या लुसीक ह्यो पेल्याच्यो खबरो खंयच्या तरान उडासाक येताल्यो म्हणलें शेजारच्यांक एक मिस्तेरस जाल्लो. आतां ताका माती घाल. अशें पानपोड खावन पीक उडोवन भायर आयिल्ले कात्रीन आमयेक घरा फाटलो पोपायोचो रूख दिश्टीक पडलो. रूख जाल्यार कसलो म्हणटाय. कात्रीन आमयेन सांगा जाय ताची वडवेक. आहा, तसलो रूख सगळ्या गांवार सोदल्यारय मेळना. तिणें कितल्या कश्टांनी तो हाडिल्लो आनी कितें. तो येदो व्हड जावंक तिणें कितली वावंट काडल्या आनी कितें. आनी ताच्यो पोपायो कितलो रुचीक, कितल्यो व्हड. छे छे छे. सगळो दीस रजा काडणी अशी जाल्यारय कात्रीन आमयेच्या पोपायाच्या रुखाची वडवीकाय आयकोन तुका पुरो पडचें बरी ना. आनी तस जाल्यार पोपायाच्या रुखाक दिश्ट पडत म्हूण कात्रीन आमयेन एक पोरणी वाण आनी खुंटो बांदुल्लो. वय, तांतू पितीसपण कसाल्या आबा. अळे, तो शेजारचो दानियेलाम ताच्या हितलांतल्या माडांक पर्यंत बांदता वानो आनी खुंटे. आनी सदां आमी सागवे सोबन इसतो. अळे, ती तुमगेन बाय तिच्या रांदवेच्या हितलाक थंय थंय वानो आनी खुंटे बांदता. तिणें वाटेर पडिल्ल्यो पोरण्यो वानो विंसून हाडटना कात्रीन आमयेन खुद्द पळयलां. आनी ती पाद्राबाची आवय. तर हांवें केल्ल्यान चूक कितें सवाल कात्रीन आमयेचें. तें आसूं. आनी अशें वाण बांदिल्ली ती कात्रीन आमयेच्या पुताक सिलूक जालें ना. फितीसपण म्हणालो तो. वय, ताका कितें कळिता सदीश्टीची खबर. आदल्या वर्सा ते सोबीन आमयेचे दिश्टीन गाद्यांतलें भात सगळें पोल जाल्लें. येल्लो बाये गेले कोमयेन तांतयां दवरचींच सोडिल्लीं. हें सकड सिलूक कितें कळीत. भिंडी सोलांगी. आनी आवयक कळा नासतनाच ती वाण आनी खुंटो काडून उडयल्लो ताणें. आतां पळय नाय. त्यो धरणीर पडिल्ल्यो पोपायो पळोवन कात्रीन आमयेच्या पोटाक आयिल्लें लास हांव सांगन जाल्यार तुमकां 3 दीस शीत रुचचें ना. आनी कोणाच्या दोळ्यांक दिल्लो तो शिराप सांगल्यार गे तुमी पोंदा घाल्ली तकली 7 दीस वयर काडचे नात. तितलो राग आयिल्लो तिका. एक पोपाय विंचताली ती. अळे, हांगासर दिसतात पळय तांचे दोळे म्हणटाली ती पोपायांचेर आशिल्लीं खतां पळोवन. अपूर्बायेचो रूख असो जालो म्हळ्यार कोणाकय दूख येवचेंच. आनी तेंय कोणाच्या दोळ्यां वरवीं म्हणटाना. सिलू कामातावन फाटीं येता म्हणसर कात्रीन आमयेक तोडूंक कश्ट मारले. ताणें बागला भितर रिगा जाय जाल्यार तिचो पोपायेचो शर्माव सुरू जाल्लो.
त्या रुखा विशांत काणी, तिने काडिल्ले कश्ट, पेल्यांचे दोळे आनी तांकां तिने मागिल्ली शिक्षा हें सक्कड आटापून आसलें म्हूण सांगतना तो शर्माव कसो आसलो आनी कितलो वेळ आसलो म्हणून वाचप्यांनी अंदज करून घेवयेत. पूण सिलू त्या शर्मावाक तयार जावनूच आयिल्लो जाल्ल्यान ताका अजापीय दिसोंक ना, बेजारय जावंक ना. आमची थोडीं कुर्डीं शास्त्रीजनां तो आदीं तावन पळोवन आसलो आनी तांकां कांटाळटालो. पूण तिका समजोवंक ताणें केल्लें प्रयत्न येदोळ निर्फळ जाल्लें. फिरगेच्यान तांणी एक ल्हान मेळ घडयल्लो आनी त्या मेळाचे सांदे लोकां मदें कुर्डीं शास्त्रीरां नास करूंक प्रयत्न करताले. आदले दिसा आवयन वाण आनी खुंटो त्या पोपायेच्या रुखाक बांदतना ताणें पळयल्लें. आपूण वाण काडीन जाल्यार पोपायो पडटल्यो म्हूण ताका कळीत आसलें. पूण आपल्या आवयक आनी भयणीक एक लिसांव शिकोवंक साध्य आसा म्हूण ताका दिसलें आनी देखून वाण आनी खुंटो रुखार देंवन पयस पावल्लो. तिच्या दोळ्यांनी अशें जालें पूण कात्रिनामी आनी तिची देख घेवन लुसी पोपायाच्या निबान कोणाक गाळी येडटाना थंयसर साबार लोक जमो जाल्लो. हर एकलोय त्या खात दोळ्यांक दुरसतालो. आपणाक कळीत आशिल्ल्यो दिश्टीच्यो काणयो सांगतालो. एका पिडेस्ताक आस्पत्रे व्हरूंक आसलें जाल्यार तांतलो एकलोय थंय आसतो ना. हर एकल्याकी एक ना एक काम आसतें. पूण तें सक्कड आमकां नाका. दुदाक आयिल्ल्या गायचें मोल कित्याक म्हूण सवाल केल्लें खंय आदी एकल्यान. त्या दीस सिलू कामांतावन फाटीं येताना सोबिनामीयेक आनी कात्रिनामीयेक सोबीत उतरांनी उलोवणें जातालें. ना जाल्यार सोबिनामीयेच्या हितलान तो रूखय मरोन पडो जाय गी. तिका कात्रिनामीयेच्या दोळ्यान सुद्दां भोव. हेरांनी बरें जाल्लें पळोवंक तांकां ना जाल्यार दोळे दांप म्हूण एकली बोबाडटाना आनी एकली दुसऱ्यांच उलयताली. 2 कोल जाग्या भितर दोगांय आसलीं जाल्यारय तांचो ताळो मात्र 1.5 मैल पयस आसचे इगर्जेंतल्या श्यामादोराकी आयकोतो. भोंवतणी आसलीं रावून सोबाय पळयतालीं. सिलून आपलें काम सुरू केलेंच. सक्टांक पोपायाच्या रुखा मळाक आपोवन व्हरून गेलो तो. मुळांत पोपायो आसुल्ल्यो आनी धराळ उदाकी आसलें. पानां सक्कड हळदुवीं जावन आयिल्लीं. ह्या उदका वरवीं रुखाचीं पाळां कुसलीं आनी रूख मरतना ताच्यो पोपायो जडोवन पडल्यो म्हणून लोकांक समजयलें सिलून. लोकांक खरी गजाल कळीत जाताना लज भोगली. पूण सोबिनामीयेच्या दोळ्यां विशांत चिंतून आसल्या कात्रिनामीयेक तें खंय दिसलां. तितले सलीसायन आपली सूख वळखून घेवची सायबीन न्हय ती. पोपायोचो रूख उदाक चड जावन मूळ कुसोन मेल्लो म्हणून कुर्ड्या शास्त्रीराच्या कात्रिनामीयेक तितल्या लोकां मुखार ओपून घेवंक सलीस तर तिणें सोबिनामीयेगेरी तशेंच केल्लें. कळनासतना येवचो पावस ह्या क्रिस्तांवांच्या पितीसपणाक हांसतालो. सिलूच्या प्रयत्नान कात्रिनामी, सोबिनामी आनी गांवचो लोक बरें लिसांव शिकल्लो. शेजारी कुटुंबां परत मोगान जियोंक शिकलीं. वानांक आनी खुंट्यांक त्या उपरांत तेणें ग्राहीक उणो जाल्लो आनी कात्रिनामी आनी सोबिनामी हेरांच्या दोळ्यांक गुन्यांवकार करच्या बदलाक आपलेच जिबेची सत्राय करतालीं. दिश्टेचो देंवसार पयस पावुल्लो.